सुरवातेक गीत गाऊया A2 पेज नंबर 1 A2. आमच्या बापा सुगावेल्या तुझी भुरगी एकठांय जाल्या एकाच मनात एकाच काळजात तुझे मुखार आमी येता एकाच मनात एकाच काळजात तुझे मुखार आमी येता तुका वंदन नमन करून तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्या एकाच मनात एकाच काळजात तुझे मुखार आमी येता एकाच मनात एकाच काळजात तुझे मुखार आमी येता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसच्यो तुका जेजू कृपा दिवं. आनी माय मोगाचो येवकार तुमकां ह्या आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची मांडावळ आमची दोतोनीची भुरगीं करता. ह्या भुरग्यांचेर सगल्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. तांच्या शिकपाचेर तांच्या कुटुंबाचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच आमची जण एकल्याची मागणी आमी हे मिसाचे भेटेन दवरुया. आयज करीत भाशेन मागुया. आपलो जल्माचो दीस आयज मनयता कायरा पेरेरा आनी नातानियल नोनीस. देवाक आर्गां दिवया तांच्या देण्या पासत आयच्या दिसाक आनी देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी जी सेवा पवित्र सभेची ही तोरणाटीं करतात तांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज भावार्थाची दिवटी पेटयता मारिया आल्मेदा आनी फामील, जेनेट फेर्नांडीस आनी फामील. ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. भुरग्यांनो, खेरीत भाशेन आमच्या मागण्यांत आयज आमी दवरुया. ह्या दिसांनी जे पवित्र सभेक पाद्री माद्रींक तशेंच गिरेस्ती लोकांक धुमाळो वेगवेगळ्या राज्यांनी सुरू जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. जावं छत्तीसगड वो ओरिस्सा आतां आनीक परतून आनीक एक पावटी मागुया. हे जे पर्सिक्युटर्स आसात तांचे पासत देवान तांची मनां बदलूंक, तांच्या मनाचें कन्वर्शन करूंक तांचे पासत सगळे जे पर्सिक्युटर्स धुमाळो दिवपी आसात तांचे पासत आमी मागुया. आनी खेरीत कन्वर्शन व खेरीत परिवर्तन, मन परिवर्तन आमच्या सरकाराक मागुया. आयचो आमचो सरकार जो आसा ह्या सरकार चलयतल्यांचेर आशिर्वाद घाल. तांकां बरे मनाचे मनीस कर आनी सगळी शांती सांबाळूंक आनी सगळ्या धर्माच्या सगळे तरेच्या लोकांक एक भाशेन तांणी वागूंक तांचे पासत आमी आयचे मिसाचे भेटेन खेरीत भाशेन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल भयणी भावानो, संवसाराचे दर्यान आमची जिविताची होडे ताणटाना वादळ मोडां येता तेन्ना जायती फावट आमची नदर जेजू वयली हालता दोलता आनी बोरवोसो नासलोल्या मनशां कशी आमी जाता. आयचो सेवा धर्म आमकां आमी भिरांतीचे बानपास तोडून भिलेल्या काळजा धीर दिवंक, सांडलोले ओतम्या वाट दाखोवंक आनी निशेटले मुशां बोरवोसो दिवंक आमकां आपयता. हेंच मनान धरून आयचो विशय बानपास तोडुया. बोरवोशाची मनशां आमी जावया. आमी सगळीं यात्रेकार बोरवोशाची आनी बोरवोसो आमकां फटयना. आयज बोणकोणीच्या वावरांक भेटयलोलो आयतार पाळटना बोणकोणीत आसलोले भावा भयणी तांची कुटुंबाक आनी तांची सेवा करतले पासत मागुया. आमा समेस्तांनी भोव करून बोणकोणीत कोश्टोत्योल्यांनी जेजूचे आपली नदर दवरूंक जिवितान येतली वादळ मोडाक फुडो करूंक तांकां आनी आमकां ह्या मिसाचे बलिदानान करपा मागुया. भाव भयणीनो, आयज बणकोणींत आसलेल्या पासत प्रिजन मिनिस्ट्री आनी प्रिजनर्स
तांचे पासत भेटिल्लो आयतार आमी जायते पावटी बणकणीत आसलेल्या भाशेन जाल्या आमच्या पातका वरवीं देवा लागीं आमी आमच्या सगळ्या चुकीचें ह्या वेळार बोगसणें मागुया. मोगाला बापा वायटाचे पातकाचे आनी निराशेपणाचे बानपास धरून बोरवशांची मनशां जावंक आमी विसरल्या. आमकां बोगोस सायबा सोम्या काकुतकर सोम्या काकुतकर मोगाला जेजू तुजें मांस आनी रगत दर मिसाच्या बलिदानान तूं आमकां फावो कोत्ताय आनी आमचो बोरवसो थीर कोत्ताय. पूण आमी ताचो सारको फायदो काडूंक ना. जायते फावट आमी मिसाचे बोगतेन वांटो घेवंक ना. आमकां बोगोस सायबा क्रिस्ता काकुतकर क्रिस्ता काकुतकर पवित्र आत्म्या तुज्या देण्यांनी तुवें आमकां बोरलात पूण आमी ताचेर आमचें कालीस मोन दवरूंक ना. आमचें कालीस मोन आमी संवसारी वस्तूचेर दवरलां. आमकां बोगोस सायबा सोम्या काकुतकर सोम्या काकुतकर निसर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. देवा तूं सर्गी निशांती ताच्या इश्टा संवसारी सगळे स्पोरा देवा सर्गींच्या राया देवा बाबा देवा बाबा तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुज्यातून वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच उद्धार सोम्या देवा देवा देवाचे शेळये शेळये उजव्याक बसता आमचे मागणे आयकून घे. आत्म्या संगाती देवा बापाचे प्रार्थुया. सूर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा बापा म्हण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय. ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमचीं काळजां ओदीक ओदीक बोर आनी अशें तुवें बासायल्लें दायज आमी जोडिशें कोर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना.
जानवायेच्या पुस्तका वेले वाचप. आमच्या पुर्वजांक आदी फुडेंच ते रातीची खबर सांगलोली. हे पोरी आपणे कसल्या संपत्तीचेर विस्वास दवरलेलो ते जाणा जावं. तांकां धीर आनी संतोश मेलूंक जाय आसलो. प्रमाणीक मनशाचें तारण आनी दुस्मानांचें निसंतोन जातलें म्हूण तुजी परजा रावताली. कित्याक ज्या कर्तुवान आमच्या दुस्मानाक तुवें कास्त लायली, त्याच कर्तुवान आमकां तुजेशी आपुलयाय आनी मोहिमेवन केल्याय सुखांत तशेंच दुखांत बोक्त भागीदार जावच्याक प्रमाणीक मनशाचेर भुरग्यांनी गुप्ती योद्न भेटयल्यो आनी एका मनान तांणी देवाचो करार मानून घेतलो आनी थंयचे थंयच ती आपल्या पुर्वजांची गितां गावंक लागली. देवाचें उतर हें आमच्या जबाब जावन दी. जी परजा सर्वेस्परान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. परतून म्हणया, जी परजा सर्वेस्परान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा मुखार संतोशाचे उल्हास सोडटात. प्रमाणीक काळजांच्या मनशांक असली वाखाणी सोदता. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती परजा भागी. असले परजेक आपले दायज करून ताणें विचून काडल्या. जबाब, जी परजा सर्वेस्परान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात, ताच्या मायेमोगाचेर कोण विस्वास देवतात, तसल्या मनशाचेर तांची नदर बसल्या तोच तांकां मरोनांतली सोडयतलो, तोच तांकां दुकोलाच्या कालार दानो दितलो. जबाब, जी परजा सर्वेस्परान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. आमचो ओत्मो सर्वेस्पराची वाट पळयूनच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जोजो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवून तुजी प्रिती. जबाब, जी परजा सर्वेस्परान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. हेब्रुवांक बरयलोलें चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, भावात म्हणजे कितें? भावात आमी रावता त्या बऱ्या देण्याची खात्री आनी आमच्यान पळोवंक जायनात त्या वस्तूचो पुरावो. भावाताक लागून आदल्या कारणाची मनशाक देवाक बरी मानवली. भावाताक लागून आब्राहाम दायज कशें आपणाक मेळचो आसलो त्या देसान वचूंक देवाच्या उतराक खालतो जालो आनी खंय वेता तें नकलो जावनूय तो वाटेक लागलो. बासयलोल्या देसान परको कसो तो भावार्थान गेलो. देवाची तीच बासावणी जियेतल्या आयजाका आनी जाकोबा बरोबर तो तोंडभुवडीन रावलो, कारण तो देवान येवजिल्ल्या आनी देवानूच बुन्याद घालून बांदलोल्या शारान रावतलो. भावार्थाक लागून उतार पिरायेर पावलोली आब्रामाची बायल सारा आवय जावंक पावली, कित्याक देव आपली बासावणी पाळटलो म्हूण तिणें विस्वास दवरलो. हेच खातीर मरणाक लागीं पावलोल्या ह्या एकाच मनशा तावन मोलबावेल्या नखेत्रां इतली आनी मेजूंक जाय नासलेल्या वेल्यान रेवेच्यान कोण्या इतली सोनसट उत्पन्न जाली. ही सगळी भावार्थान मेली. देवान बासायलोल्या वस्तू ती भोगूंक पावली नात, पूण पयस तावन तांणी ती पळयल्यो आनी ती कुशाल जाली आनी संवसारांत आपूण पोरकी आनी जात्रेकारां म्हूण तांणी उक्तेपणान सांगून दिलें. हे परी उलयतात ती आपलो खाशा देश आपूण सोडटात म्हूण दाखयतात. ती सोडून आयल्यात त्या देशाचेर तांची काळजां आसली जाल्यार थंयसर तांकां परती वचूंक मेळटलें आसलें, पूण ती ओदीक व्हडट्या देशान आशेताली, सर्गीच्या देशांक अत्रेकारांतली. देखूनच देव आपणाक ताणें आपलो देव म्हणून दिवंक फाटीं सरोना, कित्याक देवान तांकां एक शार तयार केलें. भावार्थाक लागून देवान ताची परिक्षा केली तेन्ना आयजाकाक ओपून दिलो.
देवान ताका बसावण्यो केल्यात आसतना आनी तुजें नांव चलयतली सोंसोट आयजाका वरवीं तुका उठपण जातली अशें ताका देवान सांगून दवरलां आसतना तो आपल्या एकाच पुताक वळवून दिलो कबूल जालो. मेल्ल्यांक लेगून देव नव्यान जिवन करूंक शकता म्हूण अब्रामाक विस्वास आसलो आनी खोऱ्यान म्हणल्यार आयजाका मेल्ल्यांतलोच कसो ताणें परतो घेतलो. देवाचें उतर हें देवाचे उद्गार जागृत रावात, तयार रावात. तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकलोत. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. लुका परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, सुपुल्ल्या हिंडा कसलोच हुस्को धरूं नाकात, कित्याक तुमकां आपलें राज दिवचें म्हूण तुमच्या बापाक खुशी जाल्या. तुमचे कडेन आसा तें विकून धर्मदान करात. पोरण्यो जावन पिंजोना तसल्यो पोतयो, स्वर्गार सोरोन सोरोना तसलो थेवो तुमकां करून घेयात. थंय चोर पावना आनी साणोसूय खावन इबाड करिना. तुजो थेवो आसा थंय तुजें काळीजूय आसतलें. तुमच्या पेंगटाक बांदात आनी तुमच्या हातांनी पेटलेल्यो दिवल्यो घेयात. आपलो धोनी लग्ना उत्सवांतावन परत येवन दारार मारिना फुडें ताका दार उगडचे खातीर ताची वाट पळोवन रावतात तसल्या मनशां परी तुमी जायात. दोनी येता तेन्ना ताका जागे मेळटी ते चाकोर बागी. खरेंच तुमकां सांगता, तो आपल्या पेंगटाक बांदतलो, तांकां जेवणाक बसयतलो आनी आपूण तांचे मदें भोवून तांची सेवा करतलो. आनी दुसऱ्या पारार वा तिसऱ्या पारार येत आनी ते ताका तशेंच मेळटीत जाल्यार ते चाकोर बागी हें मात जाणो जायात. खंयच्या वक्तार चोर येतलो तो घराचो दोनी जाणो आसलो जाल्यार दुबावीण तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोवंक दिवचो नासलो. तुमी तशींच तयार रावात, कित्याक चिती नासलेल्या वेळार मनशाचो पूत येतलो. तेन्ना पेद्रून म्हणलें, सायबा, आमकांच वो हेरा सोमेस्तांकूय तुवें वपार सांगताय. जेजून अशी जाप दिली. घरान आसलेल्यांक वखदार गोवाचें माप मेजून दिवंक दुनियान आपल्या गोराब्याचेर सत्या दिल्लो कोण विस्वाशी आनी शाणो कारबारी जायत सो तुमकां दिसता? आपलो धोनी येता त्या वेळार आपलें काम करीत आसता ताका मेळत तो चाकोर सुभागी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, आपणा कडेन आसा तितल्याचेरूय तो ताका सत्या दितलो, पूण परत येवंक म्हजो धोनी लांबाय करता. अशें आपणाच भितर म्हणून तो चाकोर हेरा चाकरांक आनी चाकोरनीक मारूंक आनी आपूण खावंक पिवंक आनी बेबदीकाय करूंक लागत जाल्यार तो रावन आसलेल्या दिसा आनी तो नकळो आसलेली घडयेर त्या चाकराचो धोनी पावतलो आनी ताका पेल्यान काडटलो आनी अविस्वाशां बरोबर ताका भायर उडयतलो.
आपल्या दुनयाची खुशी कितें ती जाणा जावनूय ती पाडूंक तयारी पर्यंत करूंक ना तसल्या चाकराक खूब सोत्यांचो मार पडटलो. ती कितें ती नकळो आसतल्यान ताच्या कर्तुबांक खास्त फावो जाल्यार ताका थोडेच सोत्ते पडटले. ज्या कोणाक चोड दिल्लें आसा ताचे कडच्यान देव चोड मागतलो. ज्या कोणाक चोड पातयेल्लें आसा ताचे कडल्यान देव चोड घेवंक रावतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने भुरग्यांनो, आवय बापायनो, हो नियाळ करता आसतना सुरवातेक एक धाकटोसो एक्सरसायज करुया. रेडी? बरें, हो एक्सरसायज बसूनच करपाचो. बसून दोळे धांपपाचे पयले, मातशे दोळे धांपात. आनी तुमच्या मनान कसली भिरांत आसा, वो कसलेय दुबाव आसा, वो कसलेय हुस्के आसात, ते ह्या वेळार तुमच्या मनान हाडात. एनी फियर, एनी डावट, एनी कन्सर्न्स, कित्याय विशीं इल्लोसो वेळ उगीच रावत तुमच्या मनान हाडात. बरें, येवया आतां परतून. दोळे उगडात तुमचे, परतून येयात. कसलीय भिरांत, कसलेय दुबाव, कसलेय हुस्के घडे तुमच्या मनान घडे मेळ्ळ्यात आसतले. आनी आयज आमचो विशय बांदपास तोडुया, बरवशाची मनशां जावुया. भुरग्यांनो, ह्या दिसांनी हिमाचल प्रदेश कितें घडटा तें जाणा तुमी? आयकोन जाणात? हिमाचल प्रदेश, मनाली, कुल्लू मनाली, थिंगा क्लाउड बस्ट जालो. आनी क्लाउड बस्ट जावन आख्खो दोंगर कोसळोन सकयल येयलो. लोकांचीं घरां, बिल्डिंगां सगळीं गेलीं उडोवन. नाच, थोडी मातये पोंदाक गेली. पयलो एक जालो. आनी त्या उपरांत सरकार जेन्ना रेस्क्यू ऑपरेशन कोत्तालो आनी तयारी कोत्ताले ते लोकांक साल्वार करपाक, तांकां सेफ जाग्यार व्हरपाक, आनीक एक जालो क्लाउड बस्ट कुल्लू हांगासर. आनीकूय लोक गेलो उडोवन, आनीकूय घरां गेलीं पुरोन. भिरांत सगली आतां लोकांक थंयसर. आमची रिवर जुवारी आसा. आनी जरी तर तुमी कोण दाबोलीं पावल्यांत, कपेल आहा थिंगासर, दाबोलीं कपेलाच्या फाटल्यान त्या वाटेन जरी तर बोट गेली आनी जरी तर स्ट्रेट गेलो जाल्यार पोलतोडी पावतात, शिद्दोना पावतात. ती भाशेन एक घोव आनी एक बायल सांजेच्या वेळार खंय भायर सरलीं पोलतोडी वचपाक. आनी पोलतोडी वेता वेता अकस्मात स्टॉर्म, ल्हारां मारपाक लागलीं, काळोखसो जायत येवपाक लागलो. आनी ती बायल आसली ती मातशें इल्लीशी भिवकुरी, ती भियेली बरीच, किळोच मारली. आनी घोव सुसेगाद बसून आसा, तो झुजारी, फायटर, आनी बसून आसून ओग्गी बरो आसा. आनी तेन्ना बायलेन ताका विचारलें, अरे हें सगलें घडटा आनी तुका भिरांत दिसना? कितेंय कर मरे, बेश्टोच बसून आसा आनी असो पळयता. कितलो निबोर काळजाचो मनीस तूं जाला. आमी हिंगा तावन परतून आतां साल्वार जावन वचपाची बरी गॅरंटी ना, आमी हिंगाच मरतले हांव दिसता. बायल उलयता. तेन्ना घोवान आपल्या पोतींतली खंय सुरी काडली आनी बायलेच्या गळ्याक दवरली. आनी जेन्ना गळ्याक सुरी लायली, बायल हांसपाक लागली. आनी तेन्ना घोवान बायलेक विचारलें, तुका भिरांत दिसना? आनी बायलेन म्हणलें, सुरी तुज्या हातान आसा, तूं म्हजो घोव,
आनी तूं म्हजो कितलो मोग कोत्ता तें हांव जाणां. आनी तुज्या हातान दवरलेली सुरी म्हज्या गळ्याक लागोन पासून दवरली जाल्यार तूं म्हाका कांयच वायट करचो ना हें हांव जाणां. अशें म्हणून ती बायल हांसपाक लागली. आनी तेन्ना ह्या घोवान आपले बायलेक सांगलें, बायले म्हजे, तेच भाशेन जशें हांव तुजो मोग करतां देव आमचो मोग करता. आनी हें जें आतां स्टॉर्म जालां, कितें जाता तें, ती सुरी देवाच्या हातान आसा. आनी हांव जाणां देव आमचो मोग करता, तो आमकां कांयच वायट करचो ना. देखून हांव शांत आसा, म्हाका भिरांत ना, म्हाका देवाचेर दुबाव ना. आमी ह्या जाग्यार तावन परतून वयतलीं काय ना ताचोय म्हाका हुस्को ना. जरी तर परतून गेलीं पावलीं तोडयेर जाल्यार देवाक जाय आमी तोडयेर पावलोलीं आनी उरलेलो वावर केलोलो. जरी तर हिंगाच बुडोवन मेलीं जाल्यार तेंय देवाकूच जाय. देखून म्हाका हुस्को ना. सुरी कोणाच्या हातीन आहा? सुरी देवाच्या हातान आसा. आतां तुमी तुमची भिरांत चिंतल्या, तुमचे हुस्के चिंतल्यात, तुमचे दुबाव चिंतल्यात, ते सुरये भाशेन. ही भिरांत आमकां भिवयता, हे दुबाव आहा ते आमकां जायते फावटी कन्फ्यूज करता. हे हुस्के जे आसा ते आमकां सुसेग दिना. हिंगा कितें जातलें, थिंगा कितें जातलें, आयज कितें खातलो, फाल्यां कितें न्हेसतलो, हुस्के जायते. भोव करून आवय बापायक चड हुस्के जातात. चेडो खंय गेलो, चेडूं खंय पावलां, तांचो फुडार कितें जातलो, एडमिशन मेळटलें, काम मेळटलें, व्हंकल मेळटली, न्हवरो मेळटलो, हुस्क्यान भरल्या. आनी जायते फावटी हे हुस्के आसात ते सुरये भाशेन जाल्यात, गळ्या कडेन दवरलेली आसा तशी. आयच्या काळार आमकां आमच्या भारतान हें जें जाल्लें दिश्टी पडटा, हे एक एकलो उठ्ठात. भोव करून हे हिंदुत्ववादी आहा ते बजरंग दलाचे मनीस, छत्तीसगड त्या माद्रींक तांकां एके भाशेन अटॅक करून झेलीन भितर घातली. मागीर आतां ती बेलाचेर आहा. खंयच्या वक्तार परतून तांचे ते केसी करपाक शकतात एंटी कन्वर्शन लॉ घेवन. ओडिसा हांगासर आनीक एक फावटी माद्रींक 2 जाण माद्री, 2 जाण पाद्री आनी तशेंच आनीक एकले तांकां मार घाल्लो धरलो आनी मॅन हँडल्ड बाय बजरंग दल. असले जायते कडेन उपरासतात आनी झुंड करून येतात एक बराबर भिवपाक. आनी असल्यांकूय आयज आमचे क्रिस्तांव जायते जाण भियेल्ले आसात. भिरांत दिसता ते वायट करतले, ते सगळे राफ मातशे, ते आयकना कोणाचे, ते एक एकले उलयना, कित्याक तेच भिवकुरे. देखून ते एक एकले उलयना, झुंड करून येतात, एक क्रावड करून येतात, मॉब. तर असल्या वेळार भिरांत आहा, दुबाव आहा. हे मनीस कितें करतले? आमकां क्रिस्तांवांक त्रास करतले, मारतले, धांवडायतले, वो कितें करतले? हुस्को आसा आमचो. कोणूय जर तर त्या राज्यांनी पावलो, छत्तीसगड गेलो, ओरिस्सा गेलो जाल्यार आवय बापाय पयलीं चिंततलीं, ही चात्तलीं, सारकें आहा सगलें, कोण त्रास करना न्हू तुका. आमच्या गोंयच्या भायर कोण आतां आमचीं भुरगीं वयतात, तांचे आवय बापूय फोन करता तेन्ना विचारता तांकां कशें आहा, सिट्युएशन कशें आहा, बरें आहा. भुरग्यांनी थिंगा तावन सांगपाक जाय, मामी डॅडी कांयच भिनाका, सगलें आहा बरें, बरे भाशेन न्हू. आवय बापाय न्हू जायना हो हुस्को. म्हणटोच सुरी धरलेली आसा. कसली भिरांत जावं ती जाल्यार असल्या भिरांतीच्या वेळार आमी ह्या बांदपासांनी बांदून उरलेले आसात. भिरांतीचे बांदपास, दुबावाचे बांदपास, हुस्क्याचे बांदपास. जाल्यार असल्या वेळार कितें करपाचें? आयच्या वाचपाचेर आमी जरी तर नदर मारली, आमकां दिश्टी पडटा भावार्थाचो मनीस अब्राहम. आनी अब्राहम जेन्ना भावार्थाचो मनीस जाणवायेचें पुस्तक ताची तोखणाय करता. अब्राहम, इजाक, जाकोब, देवान तांकां जी भासावणी केल्ली त्या भासावणेचेर तांचो खोल विस्वास. देवान जो करार केल्लो त्या कराराक देव विस्वाशी रावतलो हो तांचो खोल विस्वास. देखून सुरी जरी घुमटेक धरलेली आसा अशें दिसता, जशें अब्राहमाक जाल्लें. आपल्या गांवांतलो ताका भायर काडलो आनी म्हणलें चल आनी हांव तुजें व्हडलें राष्ट्र करतलो. 100 वर्सां जालीं, भुरगें ना. आनी असल्या वेळार तो देवाचेर विस्वास दवरता. गेल्ल्या आयताराक आमी आयकल्लें 3 जाण जे तांकां भेटूंक आयिल्ले, तांणी
अब्रामाक सांगलें फुडल्या वर्साक जेन्ना हांव परतून येता तेन्ना तुमगेर वो साराक भुरगो जल्मतलो. जरूय सारा पयलीं मातशें हांसली, हें आनी कितें फकाण कोत्ता म्हजें अशें म्हणून, पूण मागीर विस्वास दवरलो आनी तांगेर इजाक जल्माक आयलो. आनी जी बासावणी देवान अब्रामाक केल्ली, इजाकाक 2 जाण पूत जाले, तातूंतलो एकलो जाकोब, ताचे वरवीं 12 कुडां इस्रायलाची पोरजां घडून आयली. देवान जी बासावणी केल्ली देव ती पाळटाच. ताच्या हातान जायते पावटी सुरी आसा. जे भाशेन अब्रामाक भिरांत आसलेली, आतां म्हजें दायज आहा तें सगलें म्हजे स्वाधीन बायलेचो न्हू, पूण जो दासीचो आहा तेज्या हातान वयतलें. असल्या वेळार देव ताका परतून सांगता, ना, जी बासावणी केल्या देवान ते बासावणेक देव सदांच विस्वाशी रावतलो. म्हणटच तुजी वाशावळ काबार जातली, ती सुरी गोमटेक लागून तूं मरतलोय, चिंती नाका, भियेनाका. आनी देव विस्वाशी रावता. आनी दुसऱ्या वाचपानूय आमी आयकलां हो भावार्थ कितें, अब्रामान दवरलो तो भावार्थ कसलो. भावार्थ आमी रावता त्या बऱ्या देण्याची खात्री, कन्विक्शन की हें जातलेंच, देव आसाच म्हजे बराबर. कसलीय सुरी ती जावं, आयज आमकां जायत्या जाणांक वेगवेगळे तरेची दुयेंसां जातात, खबर पासून ना, थोडी डायग्नोसीस जायच ना सारकी, दोतोरांकूय मेळना, भिरांत दिसता. थोडे जाणांक सर्जरी करूंक वयचें पडटा, बरी नात देखून, बरें जावपाक जाय जाल्यार सर्जरी करपाक जाय. थोडे जाणांक आमकां हिंदेसांवाची पासून भिरांत दिसता आनी सर्जरी करपाक पडटा. तर असल्या सगळ्यान ही सुरी तुज्या गोमट्याक दवरलेली आसा जायत, पूण ती देवाच्या हातान आसा जाल्यार भिरांत ना, कित्याक देव आमकां कांयच वायट करचो ना. आनीक हो पुरावो, भावार्थ म्हणल्यार हो पुरावो जें कितें आमकां दिसती पडना तें. तर भाव भयणीनो, भुरग्यांनो, आमकां जरी तर हे बानपासांतले सुटोंक जाय जाल्यार जेजू आपल्या शिसांक ही खात्री दिता, सुपुल्ल्या हिंडा, भिवू नाका. भिरांत येवपाचे कारणां जायतीं आसात, पूण तूं भियेनाका, कित्याक तुजे बरोबर हांव आसा, तुका हांव राखतां, तुका हांव सांबाळटां. आनी हीं उतरां आमी जण एकल्यान आयकपाक गरज. भुरग्यांनी तशेंच वाडलेल्यांनी भोव करून जेन्ना वेगवेगळ्या कारणाक आमच्या गोमटेर सुरी दवरलेल्या भाशेन दिसता, जावं ही सुरी म्हणटा ती घोडे भायल्यान आमचे भोंवतणी जें कितें आयज ह्या नेचरान जें कितें घडटा तें जायत, चेंजींग वेदर्स, चेंजींग क्लायमेट, वो घोडे डिजास्टर्स जे जातात, नॅचरल डिजास्टर्स, ते घोडे आमकां ती सुरी भाशेन, वो घोडे आमकां कोण भिवयता, घोडे आमच्या घरान कोण स्वतायता, घोडे कोण शेजारी स्वतायतात, वो आमच्या वावराचे सुवातेर आमकां जाय तो हॅरेसमेंट जाता, सुरी दवरलेल्या भाशेन आसा गड्याक. थोडे पावटी स्विसायड करची दिसता म्हणटात, थोडी भिरांत दिसता. असल्या सगल्या वेळार ही सुरी देवाच्या हातान आसा. आनी जरी तर देवान ती सुरी हातान दवरल्या तुज्या गोमट्याशी जाल्यार त्या घोवा भाशेन ती सुरी ताणें बायलेची गोमटी कातरूंक न्हय, पूण बायलेक एक लिसांव शिकोवपाक, पडे तुजो हांव मोग कोत्ता, सुरी म्हज्या हातान आसा, हांव तुका कातरचो ना म्हूण तूं जाणा. तेच भाशेन देवाचेर विस्वास दवरूंक जाय, देखून ही सुरी गोमट्याक दवरलेली. आयज आमचे भोंवतणी कितल्योय सुरयो आसूं, आमी भियोवची न्हू, भियेनाका म्हूण आमकां जेजून काय बरें सरळ सांगलां. आनीक ह्यो वपारी सांगून जेजू खेरीत भाशेन आपल्या ह्या हिंडाक, आपल्या शिसांक सगळें उगडापें कोत्ता. तर आयच्या दिसाक आमकां ही कृपा भाव भयणीनो, भुरग्यांनो मागुया. जें कितें आमचे भोंवतणी घडटा तें आमी ह्या आल्ताराचेर हाडुया, खरेंच विस्वास दवरुया आनी हे बानपास जे आमकां सोतायतात ते बानपास सोडुया. बरवसो आमकां फटयना, हे आमी आख्खें वरसभर उगडास करतले हांव. तर हो बरवसो, हो होप आमी देवाच्या उतराचेर खुर्सार खेळायलेल्या आनी पुनर्जीवन जाल्लेल्या जेजूचेर दवरुया आनी आमचें जिवीत ह्या आल्ताराचेर जेजूक उबारुया आनीक आमकां जण एकल्याक देवाच्या हातान घालुया. सगळीं उबी रावुया. सतमंतन देवा, सर्पविदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ समवलो,
आंकवार मरिताम जल्मलो पोंस पिलाकाल ताणें कोश्ट सोंसले ताका कुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सुरपदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तांचे मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सत पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार आत्म्याचें भोगसणी कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी विस्वासान देवा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले परचेक देवाचेर बावर दवरून बोरव्याशांची मनशां जावंक शिकोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमच्या सरकारी राजकीय आनी समाजीक मनशांनी जेजूचे शिकवणे प्रमाणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपल्यो जबाबदाऱ्यो चलोवंक आनी हे परवीं आमचो समाज नवो करूंक वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. बणकणीत आसलोल्या तशेंच समाजाच्या वायटान घुस्पलेल्या आमच्या भावा भयणांनी आपलें जिवीत बदलून वायटाचो रस्तो सोडून बरो रस्तो धरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. बणकणीत वावर करतल्यांक तशेंच प्रिजन मिनिस्ट्री गोवा ह्या मिसावांनी आपले कुशीन वावुरतल्यांक जेजू भाशेन सेवा करतना काल्तिकाय आनी ल्हानविकाय दी म्हूण बापा लागीं तांकां कृपा मागुया. ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. तुमची भिरांत तुमचे दुबाव तुमचे हुस्के ह्या वेळार देवाच्या हातान घालात. सर्गींच्या बापा तुज्या भुरग्यांनी तुजे मुखार दवरल्या ती मागणी तूं दयेन आयकून घे आनी सदांच तुजे भासावणीक तूं थीर रावताय तशेंच आमी कोराराक थीर रावंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं बेटोनेच्या वेल्यार गीत गावया. C38 पेज नंबर 44. C38. तुझ्या उदार तुम्ही दिला मनशाच्या वावरांत म्हज्या भाव भयणीनोय म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमचे
तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सोबीच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकलुतीन तूंच आमच्या हातान घालताय, तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळयेन सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवे आमी जियेता, भोंवता आनी आसां, आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगता. भगवान सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवन केलय, ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गूट भोगूंक आमी बरवशान रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुज्या ओजापांचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. Ovid, ovid, golparanzo सर्वेस्पोर तूं. स्वर्गानी संसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान, उत्सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पोराची नांवी येता ताका जोय, उत्सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट पोर गोठुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय.
पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदुता बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आयज बागेंत लोरेसाची परब करतात. आमकां दिसता चित्र थिंगासर आनी त्या चित्राचेर सकल उतरां बरयल्लीं आसा. पवित्र सभेची गिरेस्तकाय म्हणल्यार गरीब दुर्बळ. किरीत भाशेन एक पयलो फुडारी कसो तो मुखार रावलो, भिवन फाटीं रावंक ना, भिरांत पयस केली आनी जें कितें वायट आयलोलें ताका फुडो केलो. किरीत भाशेन भुरग्यांनो आवय बापायनो मागुया आमचे धर्मीक वडील जे आसात तांकां असली सांत लॉरेन्सा भाशेन ही कृपा आनी घोटाय दिवंक भियेनासतना मुखार रावंक आनी जें कितें वायट आसा आपले परजेचेर जें कितें वायट येयलां ओ पवित्र सभेच्या ल्हान भुरग्यांचेर आनीक वाडलेल्यांचेर जें वायट आयलां तेन्ना आमच्या पवित्र सभेच्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी सांत लॉरेन्सा भाशेन भियेनासतना मुखार रावंक तांचे पासत खेरीत भाशेन आमी मागुया आनी जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजपुरवी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या थंय म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरां म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार गीत गावया. D20 पेज नंबर 58. D20. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें.
मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका आयकपडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
सोमी म्हणटा संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितलो तो उंडो म्हजेंच मांस. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमी थिरायेन जिवूं. हे आमी मागता आमच्या सोमया जेजूचे नांवी. बसुया. आयज साद्या काळाचो 19वो आयतार. आयची मांडावळ आमच्या दोतोनीच्या भुरग्यांनी केल्या, तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जेन दान जालें 36,045 रुपया, 36,045 रुपीज. दाबोलीं कॉपेलान 1,840 रुपया, सगळे मेळोन 37,885 रुपया, 37,885. फुडलो आयतार साद्या काळाचो 20वो आयतार. पयलें मीस 6:45 वाजता मांडावळ करूंक सेंट फ्रांसीस दे आसिसी समुदाय इग्रेजा 2. दुसऱ्या मिसाची मांडावळ करूंक पॅरिश यूथ. दर बुधवारा दिसा सांजेर 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बजवण. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण जेजू बराबर येवन हें एक वर सारूंक सांजेच्या वेळार. आनी दर शुक्रारा सकाळीं 6:30 वाजता त्या उपरांत मिसाची भेट. दर आयताराक 5 वाजता दर सोनवाराक सांजेर 5 वाजता वेदी सेवकाची जमात जाता, ऑल्टर सर्व्हिस. सगळीं दोतोनीची भुरगीं आसा. आनीक एक फावटी तुमकां आमंत्रण, जी कोण आजून पासून वेदी सेवकांक जॉयन जावंक ना, येयात, भरती करात. आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक धाडची म्हूण तुमकां विनंती करता. 13वेर फ्रांसिस्कन थर्ड ऑर्डर हांची जमात जातली सांजे 4 वाजता. आनीक सेंट विन्सेंट ड पॉल हांची जमात जातली 17वेर सकाळीं 10:30 वाजता. 15 ऑगस्ट त्या दिसाक आमच्या भारत देशाची स्वतंत्रतायेचो दीस. आनीक आसुमत सायबिणीची परब. सायबीण माय कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार गेली, ही परब आमी करता. त्या दिसाक 2 मिसां जातलीं. पयलें मीस 6:45 वाजता मांडावळ करूंक कॉन्फ्रारिया, दोनूय कॉन्फ्रारिया. आनी दुसरें मीस 8:30 वाजता मांडावळ करपी पॅरिश यूथ. हे मीस खेरीत भाशेन आमचें यूथ इनॉग्रल मास. तर सगळ्या तरणाट्यांक जी कोण पॅरिश युथान आसात आनी पॅरिश युथान ना, भरती करूंक ना थोड्यांनी, तांकांय सगल्यांक ह्या मिसाक. आनी हे मीस जाल्या उपरांत एक ल्हानसो कार्यक्रम जो जातलो, त्या कार्यक्रमान वांटो घेवंक उलो मारता. हो कार्यक्रम आमचो लंचाचेर, जेवणाचेर सोंपतलो. जेवण जाल्या उपरांत मागीर घरा वचपाचें. आवय बापायनी मातशें चोत्राय धरची. तुमच्या सगल्या तरणाट्यांक चुकय नासतना 15वेर ह्या कार्यक्रमाक मिसाक 8:30 वाजता आनीक ह्या कार्यक्रमाक धाडूंक. तशेंच आमच्यो नव्यो कमिटी, कॉन्फ्रारीच्यो, दोनूय कॉन्फ्रारीच्यो नव्यो कमिटी आनी फाब्रिकाची नवी कमिटी घडून हाडलेली आसा. बिस्पाच्या घरांत तावन आमकां ताची परवानगी मेळ्ळेली आसा. हाचो ओथ ऑफ सिक्रेसी हो जातलो 15वेर ऑगस्टाच्या ह्या दुसऱ्या मिसाचेर. म्हणटच सगळीं जीं कोण विचून आयलेलीं आसात आनी आपली तयारी करून तयार आसात, तांणी हाजीर जावचें. भाव भयणीनो, चोत्राय धरची. ह्या वर्साक आमचें कोणसाचें फेस्त 24 तारखेर.
आनी 24 तारीख ह्या वर्साक आयताराक आयल्या म्हणटच सगलीं भुरगीं तशींच वाडलेलीं ह्या फेस्ताक आसात आनी देवाचे कृपेन ह्या वर्साचें आमचें फेस्त 400 वर्सांचें फेस्त. पयलें मीस जातलें 6:45 वाजता. ताची मांडावळ करूंक होली फॅमिली समुदाय नाकेली आनी दुसरें मीस 8 वाजता आमी इगोर्जेन तावन पुरसांव करून भायर सरतले हांव, शेतान वेतले हांव, कोणसांचेर आशिर्वाद घालतले हांव, नवें कोणस कातरतले हांव आनी त्या उपरांत मिसाची भेट ह्या वर्साक परतून आमी इगोर्जे लागीं येवची ना पूण आमची आदली इगोर्जूय आसा थंय आमी मिसाची भेट भेटयतले हांव. 17 आयदोरची सगल्यांनी ह्या वर्साक फेस्ताचें मीस सकल म्हणल्यार आमची आदली इगोर्ज आसली. ओंटीचो एक कुडकोच उरलेलो आसा अजून पासून तुमी कोण पावोंक ना जाल्यार. आनीक आमची कमिटी आसा ताणी सगळी बरी भशेन तयारी केल्या, निवळ केला. ह्या दिसांनी तुमच्यान वचून पळोवपाक जाता, थंयसर थोडो वेळ सारपाक जाता. आमची आदली इगोर्ज जी 400 वर्सां आदीं बांदलोली ताचो धाकटोसो कुडको आहा ओंटीचो, वचून पळोवचें. त्या सुवातेर आमची मिसाची भेट जातली, परबेचें मीस. दोतोनीच्या भुरग्यांनी मातशें चतराय धरची. दोतोन त्या दिसाक कॅन्सील करचें ना पूण दोतोनीक परतून हिंगा येवप ना. मीस जाल्या उपरांत तुमची दोतोन थंयच जातली. सदां जाता ते भाशेन क्लास घेवन दोतोन न्हू पूण भायर वातावरणान इन द नेचर तुमची दोतोन जातली थोडोसो वेळ. ह्या पासत कोणेंच चुकोवचें न्हू. असली दोतोन भुरग्यांनो तुमकां परतून मेळची ना. ह्या दिसाक 400 वर्सांची आमची परब देखून स्पेशल दवरल्या तुमचे पासत. म्हणटच चुकय नासतना सगल्या भुरग्यांनी परबेच्या मिसाक म्हणजे 8 वाजता हें पुरसांव करूंक, शेतान वचून कोणस कातरूंक आनी त्या उपरांत मिसाची भेट भेटूंक ह्या 400 वर्सांचे आदले आमचे इगोर्ज आसात थंयसर येवंक तुमकां सगल्यांक उलो आमंत्रण. आवय बापायनी आपल्या भुरग्यां बरोबर येवचें आनी ह्यो वस्तू ज्यो आमच्यो भावार्थाच्यो आसात भुरग्यांक सांगच्यो ह्यो कितें तें. नाजाल्यार ते आमी इसरोन वेतले आमचो भावार्थ उरतलो फाटीं. आमी आयचे कालचे क्रिस्तांव न्हू जाल्यार आमचो भावार्था विशीं आमकां अभिमान आसचो. आनी ह्या पासत जे कोण बेस्तेच उपरासतात, झुंड करून येतात, तांचेय पासत आमी मागता असल्या जाग्यांचेर तेन्ना तांकांय जाणा जावं दी की हो भावार्थ बेस्तो पोरको भावार्थ न्हू. वी आर नॉट फॉरेनर्स, वी आर द सिटिजन्स ऑफ दीस कंट्री आनी कॉन्स्टिट्यूशन गार्ड्स आर रायट्स. सो हें सगळें जाणा जावन आमचे हक आमी मेळोवन घेवया. सांजेच्या वेळार मागीर इगोर्जे लागीं कार्यक्रम आसतलो, हाच्यो डिटेल्स आमी मागीर कळयतले. 16वेर खेरीत मीस सकाळीं 7 वाजता सांतान पास्क्वाल ग्राव हाच्या म्हयन्याचो उगडास करून. समुदायाच्यो जमाती 10 तारखेर होली फॅमिली समुदाय नाकेली रॉकी फेर्नांडीस हांच्या घरान सांजेर 6 वाजता. आवर लेडी ऑफ वेलंकनी समुदाय रेंद्राबाट सांतान आगोस्तीन फेर्नांडीस हांच्या घरान सांजेर 5 वाजता. सेंट ट्रिजा ऑफ कोलकाता समुदाय देवस्वाग्रान रोजिता कार्वालो हांच्या घरान सांजेर 5:30 वाजता. 9 तारखेर मिनीन जेजूस समुदाय फोंडवे सांत क्रुज समुदाय पेंटा रेमंड कार्वालो हांच्या घरान सांजेर 5 वाजता. तशेंच 10 तारखेर सांत आन समुदाय माटवे सेलिना अब्रांचीस हांच्या घरान सांजेर 5:30 वाजता. 11वेर फादर आग्नेल समुदाय आसोय सांतान लुकस हांच्या घरान सांजेर 6:30 वाजता. भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन तुमच्या मागण्याक उलो मारता. जोकिना फेर्नांडीस ही आमची भयण नाकेलीची कॅन्सराचे पिडेन कश्टावता सद्या. आनीक तिचे पासत आमी सगल्यांनी आमच्या मागण्यान, आमच्या कुटुंबाच्या मागण्यान, आमच्या मिसाच्या मागण्यान आमी खेरीत भाशेन मागुया. आनी ताचे बरोबर ह्या सगळींची कोण बरी नात तांचे पासत आमी मागुया. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोडोपकार. शेवटाक गीत गावया. F20 पेज नंबर 95. F20.
संसार सोर्पोरिया तुमचे संग